लुकाचें शुभ वर्तमान. जुदेचो राजा हेरोद राज चलयतालो तेन्ना अभ्यासाच्या वांगडाचो जाकेरियास नांवाचो एक याज्ञीक आसलो. एलिझाबेथ नांवाची ताची पोतीन आरोनाचे सोस्तेची आसली. चुकोय नासतना सर्वेस्पराच्यो सगल्यो आज्ञा आनी फर्मावण्यो पालून दोगांय देवाचे मुखार दवरवंत आसलीं. तांकां भुरगें बाल नासलें कित्याक एलिझाबेथ वांचटी आसली आनी दोगांय उतार पिरायेक पावलोलीं. आनी अशें घडलें, आपल्या वांगडच्या पालयेन देवा मुखार याज्ञिकाची सेवा करता आसतना याज्ञिकी सेवेकाचे चाली प्रमाणे ताचेर सर्त पडलोली देखून धूप जोडोवंक तो सर्वेस्पराच्या पवित्र स्नानान भितर गेलो. धूप जोडोवच्या वेळार सगलो लोक भायर रावून मागणे करतालो. धुपाव वेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलोलो सर्वेस्पराचो एक दूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाकेरियास घाबरलो आनी ताचेर कांपेरो देंवलो. पूण देवदूतान म्हणलें, जाकेरियास, तूं कांपू नाका. तुजें मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजे पोतिनी थावन तुका एक भुरगो जल्मतलो आनी जुआंव म्हूण तुवें ताका नांव दितलोय. तूं खुशाल जावन मुरगडटलोय आनी ताच्या जल्मान जायते जाणांक खुशाल जातलीं. तर तो सर्वेस्परा मुखार व्हड जातलो, सोरो आनी लागरें कितेंच तो पियोचो ना आनी आपल्या आवयच्या कुसव्यान थावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. इस्रायलाच्या जायत्या पुता धुवांक सर्वेस्परा तांच्या देवाशी परतून तो हाडटलो. आवय बापायची आनी ताच्या भुरग्यांची काळजां एकामेका थंय तो वळून हाडटलो. फितुराक तो धर्मवंत मनशाची जाणवाय शिकयतलो आनी अशें सर्वेस्पराक पुरती एक परजा तयार करचे खातीर तो ताचे फुडें एलिजाचें मन आनी बल घेवन चलतलो. जाकेरियासान देवदूताक म्हणलें, हें खरें, पूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जाला आनी म्हजी पोतीन उतार पिरायेक पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, हांव गाब्रिएल, देवाच्या फुड्यांत उबो आसता तो. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका देवान तुजेशी धाडला. पोले, म्हज्या उतरांचेर तुवें बावाट दवरूंक नाय म्हणून ह्यो वस्तू घडो पर्यान तूं मनो उरतलोय. तुज्यान उलोवंक जावचें ना. म्हजी उतरां मात तांच्या वेळार पालोन येतलीं. इतलें म्हणसर लोक जाकेरियासाक रावतालो आनी पवित्र स्नानान ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो. तो भायर येतोच ताचे लागीं उलोवंक तांच्यान नजो जाले देखून पवित्र स्नानांत एक दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण तीं सजमलीं. तो तांकां फकत कुरवो करतालो आनी मनोच उरलो. ताचे सेवा धर्मेचे दीस भरतोच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पोतीन गर्भेस जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, सर्वेस्परानूच हें केलें. म्हजेर आपली दयाळ दिश्ट घालून मनशां मदें हांवें भोगलोलो बेमान ताणें पयस केलो. देवाचें उतर हें.